मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आबेस्वर 20 वोळ 1 ते 16. सर्गीचे राज अशें एक पाटकार पांट्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोळ्यांत कामाक लावंक मानाय सोदूंक भायर सरलो. दिसवड्याक एक दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कबलाद करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी तांकां म्हणलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितलों. आनी ते गेले. परतून 12 आनी सांजेची 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक फावट भायर सरलो आनी आनीकूय उबे आसलोले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात. तिनसांज मोळ्याच्या दोनया उपरांत मुद्दमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्या तावन सुरू करून पयल्याक पुर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक एक दिनार मेळ्ळो. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटलें म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक एकूच दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणूंक म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी एकूच तास भर काम केलां आनी आमी जाल्यार आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणीद घेतला. तरी आमकां आनी तांकां तुवें एकसारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांव तुका उणीद करिना. तर एका दिनाराची तुवें म्हजे कडेन कबलाद केली नाय? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तितलेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हज्या पयशांचें म्हाका जाय तें म्हज्यान करी नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? हेच परी निमाणी ती पयलीं जातलीं आनी पयलीं ती निमाणी जातलीं. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.